नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। जो मेरेन विजय माफी मागना तो मेरेन विरोधकांचे म्हणणे घेवचो ना आयकून म्हणटा सभापती रमेश तवडकर। विधानसभा अधिवेशनाचो कालावधी वाडोवन 15 दीस केलो जाल्यारूच मागतलो माफी। तवडकराच्या माफीनाम्याचेर विजयाचे स्पश्टीकरण। सरकारान सामील जावन सभापती दामपाक सोदता विरोधकांचो आवाज। राज्यपालान करचो हस्तक्षेप विरोधकांची मागणी। सनबर्नांतले गोवा विलेजीचे पर्यटन मंत्री रोहनान केले उक्तावण। सनबर्न महोत्सवाक फाल्यांच्यान जातली सुरवात। कोविड परिस्थिती हाताळपा विशीं जीएमसीच्या सज्जतायेचो भलायकी अधिकाऱ्यांनी घेतलो नियाळ। मंगळारा जालें मॉक ड्रील। आनी पंचायत वाठारांतलो कोयर म्हापशान येताच कसो? म्हापशे पालिकेच्या कार्यपद्दतीचेर संजय बर्डेन उपरासलो प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। सभापती मुख्यमंत्र्यांचो सेवक म्हणून विजय सरदेसाय हांणी सभापती पदाचो आनी विधानसभेचो लेगीत अपमान केला। तांच्या ह्या विधानाचो हांव निशेध करता। विजय सरदेसाय जो मेरेन ह्या विधाना खातीर माफी मागचो ना तो मेरेन हांव विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे म्हणणे आयकून घेवचो ना अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी म्हणलां। सभापती मुख्यमंत्र्यांच्या चेपणाखाला काम करता। विधानसभेत सभाघराचें कामकाज करतना सभापती लोकशाय मूल्यां पाळिना असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केल्लो। एक म्हणल्यार ही इज प्रेशरायझिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड इज मेकिंग द स्पीकर वर्क अनकॉन्स्टिट्युशनली। द स्पीकर इज वर्किंग अनकॉन्स्टिट्युशनली बिकॉज प्रायवेट मेंबर is the right of every legislator. It is the privilege of a legislator. Under Rule 31 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, right of the MLA to have private member day is enshrined in our own rule book. So Speaker आपलो own rule book तोडटा. तो कित्याक तोडटा? Because Speaker is under the pressure of the Chief Minister. Why is the Chief Minister pressurizing? Because he's got so many scams and he cannot face the public. स्पीकरान एक तकलेन धरून जाय की स्पीकर सर म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटा हे अशें पडते जावंक जायना। ताणें मुखेलमंत्र्याक सर म्हणून कायदो कापिया कायदो काडून लासिया म्हणून जायना। ते हांगा लोक आसात आमचे भितर आमदार who represent people in the court of law. So we know the law. You can't break the law just because you are in the majority. प्रमोद सावंताक संवय जाल्या की मेजॉरिटी आहा म्हणल्यार कितेंय कर गोंय म्हणून घाटार वीक तशें घाटार विकूंक तें मेळचें ना। आनी गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळपाक जाय की BJP लेजिस्लेटीव डेमोक्रेसी अनप्रेसिडेंटेड स्टेप घेता जो स्टेप लोकशायेची हत्या करता। पयर तो काणकोण गेलो। काणकोण ताणें स्पिकराचे कॉमेंट्स करपाचो प्रयत्न केलो। कालय ताणें कॉमेंट्स करपाचो प्रयत्न केलो आनी करता आसतना विधानसभेच्या कामकाजा संदर्भात तो उलयता। काल तांणी शब्द उच्चारलो की सभापती हो मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणजे एम्प्लॉई अशा तरेचो उल्लेख तांणी केलो। म्हाका दिसता की हो एज अ रमेश तवडकर म्हणून न्ही एक सभापती पदाचो अपमान तांणी केल्लो आसा। त्यामुळे विजय सरदेसाय सारको सिनियर लिडराक हें सोबना। त्यामुळे हाजो हांव निशेध करता आनी काल रोखडेच सांजचे हांवें ओपोजीट लिडराक सांगलें जो पर्यंत ह्या विशया संदर्भात तो क्षमा मागची ना तो पर्यंत हांव तुमचें म्हणणें आयकून घेवपाची म्हजी तयारी ना। त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात की ताणें ज्या तरेचो शब्द वापरलो आनी ज्या शब्दांतल्यान ह्या सभापती पदाची गरिमा तो मलीन करपाक सोदता आनी तातूंतल्यान तो कितें साध्य करपाक सोदता हें म्हाका कळना।
सभापती जर शियाळा अधिवेशन 15 दिसांचे घेवपाक तयार आसा जाल्यार हांव गोंयकारां खातीर निर्लज्जपणान माफी मागपाक तयार आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. बेठेच कारण नासतना आनी आपली चूक नासतना आपूण आपल्या बापायची लेगीत माफी मागचो ना अशेंय विजय म्हणटा. तशेंच विधीमळ सचिवालय सरकाराच्या दबावा खाला काम करता असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान ह्या वेळार केला. विजयान सभापती पदाचो अपमान केला देखून ताणें माफी मागपाक जाय अशी मागणी सभापती रमेश तवडकरान केल्ली. हे फाटभुंयेर विजय उलयतालो. माफी मागप इज इम्पॉर्टंट. बरें, हांव माफी मागता. 15 दीस घेता सेशन. हांव सगळ्यांक हाजे सकयल रावन माफी मागता. त्या ब्रिजा पोना नाजाल्यार ताजेर काणकोण येवन माफी मागता. घेता 15 दिसांचें सेशन, मागता हांव माफी. गोंयचे जनते खातीर माफी मागता. निर्लज्जपणान माफी मागता. घेता सेशन, घेता माफी मागया. Apologize for what? You want me to apologize? No. I told you I will apologize. Make 15 days. Okay. Why should I apologize for what? To tell the speaker that the government should not feel that he is an employee of the government. चूक म्हणलें हांवें. My personal opinion is that what I have said is actually cementing the position of the speaker as having the highest protocol in the state legislature. I am saying that the government should not treat him as their employee. I have not said anything against the speaker. On the contrary, I have fortified his position. Now, if I am wrong here, then he should tell me where I am wrong. Number one. Number two, if he wants the satisfaction of an apology, I am willing to give it. Give those 15 days which you had promised last time. I am willing to give it under anywhere. Chief Minister चे घरा वचून बसून मागूंक sorry. Where is the question? Where is the question? You know me, you know me from yesterday. I am the type to apologize. For what? Apologize for what? म्हणजे बापायन जर म्हाका सांगलें न्ही फाल्यां भुरगो आसतना की ओगीच आपल्याक सॉरी म्हणून हांव म्हणपी न्ही तकलेन धर तुमी. हांव तसलें कास्ताचो मनीस. दे आर रिबेल्स. ओगी एपोलॉजायज म्हणून कितें तुका बरें दिसता म्हणून हांव म्हणू एपोलॉजायज. हांव म्हणटा मरे एपोलॉजायज तुका बरें दिसता म्हणून म्हणटा. 15 दीस दी. विजय सरदेसायन सभापतीचेर केल्ले टिकेक आतां जातीय रंग येवपाक लागला. सभापती रमेश तवडकराचेर टिका करून विजयान अनुसूचित जमातीचो अपमान केल्ल्याचो आरोप भाजपाच्या एसटी सेलाचो उपाध्यक्ष एंथनी बार्बोजान केलो. विजयाक अनुसूचित जमातीची नसाय कित्याक असो प्रश्न करून फुडल्या 48 वरां भितर जर विजयान सभापतीची माफी मागली ना जाल्यार एसटी समाज विजयाच्या घरा मुखार धरणे आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान काल एक प्रेस कॉन्फरन्स एक बायट दिवन असेंब्ली भायर ताणें आमचे एसटी समाजाचो भाव आमचो स्पीकर गोंयचो रमेश तावडकर हाचेर ताणें एक टिका केल्या की तो सीएमाचो नोकर म्हणून आनीक तो स्पीकर सीएमाचो नोकर म्हणून सो ती आमी कंडेम करता. तशेंच ताणें म्हटलां स्पीकर सीएम सगळे लूटमार म्हणून. हांव विजयाक विचारूंक सोदतां जेन्ना तूं फाटले विधानसभेत तूं डेप्युटी सीएम आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो प्रमोद सावंताचे गव्हर्मेंटान, तेन्ना तुका दिसूंक ना प्रमोद सावंत लुटमार तो लुटमार आनी तेजे नोकर आसात बी म्हणून तुका पयले कळप ना. तुका जेन्ना गव्हर्मेंटान भायर उडयतरीच तुका आतां हें सगळें कळोन येता. तेन्ना कित्याक तुवें म्हणूंक ना? तुका वालोर आशिल्लो लुटमार सीएम जाल्यार तुवें तेन्ना रिजायन जावन वचपाक जाय आशिल्लो. तुका धुकलून धांवडावी घातला आनी तुका आतां तें झीर ना. तुका झिरोड सारकी जायना म्हणून तें रोग आमचे एसटी भावाचेर उलयता. तुमकां मोठ्या लोकांक फक्त आमचे एसटी लोक मेवता. तुमी तुमचे दोळे फुटल्यात आनी तुजे भोव करून. कारण आमचो एसटी भाव रमेश तावडकर बरोच फुडें वचत आसा. जायते काम करून तो बरो फुडें पावल्लो आसा. आनी स्पीकर म्हणजे हांव विजय सरदेसायाक सांगपाक सोदतां तो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. त्या पोस्टाक तुवें अपमान करूंक जायना. स्पीकर चेअर म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनल चेअर. तुजे कितें प्रॉब्लेम आसा तुवें गव्हर्नराक सांगपाक जाय आशिल्लें. तूं आयज वचून गव्हर्नराक मेवला, काल नवी पयलीं गव्हर्नराक कित्याक पत्र दिवंक ना? तुका आतां तुजेर केस येयला आनी तुका हांव सांगता जरी तर तूं हें
वर्ड्स घेतल्या ती फाटी घेयना. आम्ही तुका सांगता तुझ्या घराक मुतल्यान आम्ही धर्नादेश करतले. आख्खे गोंयचे बीजेपीचे कार्यकर्ते तुझ्या घरा फुडल्यान येतले. तुका आम्ही 48 आवर्स दिता. तुवें ही वर्ड्स फाटी घेवपाक जाय, नाजाल्यार तुवें तयार रावपाक जाय. आम्ही तुझ्या घरा फुडल्यान धर्ना करतले. विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो आस्पाव करचो नाजाल्यार प्रश्न मांडपा खातीर शुक्रारचो दीस तरी आमकां दिवचो ही मागणी घेवन विरोधी आमदारांनी मंगळारा राज्यपालाची भेट घेतली. विधानसभा सभापती हो विधानसभेचो कस्टोडियन आसता, पूण तोच कामकाजाचे नेम पाळिना आनी विरोधकांचो आवाज दामूंक सोदता अशी कागाळ विरोधकांनी राज्यपाला कडेन केली. तशेंच राज्यपालाक प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो 5 दिसांच्या अधिवेशनात आस्पाव करपी मागणीचें निवेदन दिलें. हे विशीं राज्यपालान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन उपाय काडपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. राज्यपालान सांगून लेगीत विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर दिसाचो आस्पाव जायना जाल्यार गोंयचो सालाजोर कोण हें गोंयांक बेगीनूच दिसून येतलें अशी टिकाय ह्या वेळार विजयान केली. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि जो मूळ मुद्दो म्हणटा तो की तो रूल 31 प्रायव्हेट मेंबर्स बिझनेस टेक्स प्रेसिडन्स ओवर इवन गव्हर्मेंट बिझनेस अशें जेन्ना आसा आनी जेन्ना गव्हर्नर माननीय गव्हर्नर एक आदवोगाद ताका लिगल पोजिशन खबर आहा. सो आमी थंय सांगना की रूल बूक स्पिकरान राखूंक जाय तो स्पिकरूच ताचें उल्लंघन करता. की जंय प्रायव्हेट मेंबर बिझनेस प्रायव्हेट मेंबर्स डे म्हणटा तो फ्रायडे आसता, फ्रायडेचे पयलीं तो सेशनूच काबार करता. अशें जावंक दिवं नाका. एक वाया मिडिया आमी ताका दिल्या लिस्ट लास्ट कॉम्प्रोमायज म्हणून की मंगळारा सुरवात कर आनी शुक्रार मेरेन तो दीस व्हर हें आमी ताका दिल्लें आहा. म्हाका दिसता गव्हर्नर कन्विन्स जाला आनी गव्हर्नरान आमकां सांगलां की तो ताका आत्तांच आतां वतनाच ताका फोनार उलयतलो म्हणून. आतां आमी पळोवया इतलें सगळें इंटरवेन्शन जावन दर प्रेस्टीज इश्यू स्पिकर नाजाल्यार रुलींग पार्टी येदी व्हडली करता आनी लोकशायेची ताजे बरोबर हत्या जर ते करूंक सोदता जाल्यार गोंयचे जनतेक उघड जातलें. आज सालाजार कोण तो. We have explained to the Honorable Governor of the unconstitutional attitude of the Honorable Speaker. आणि जे म्हाका दिसता एक ब्लॅक डे इन डेमोक्रेसी आज जाल्या. We have explained in depth and asked him to intervene because he is the custodian of the house and the Honorable Governor is the guardian of the house. And there has to be a dialogue and they have to initiate it and it has to happen fast. जे आज स्पिकरान आज सांगला it should not be a matter of ego. We are all here to resolve the differences and resolve the problems of the people. Goans should come first and there are burning issues. Our rights as MLAs should be protected. सगळे कडेन अशें करून केल्लें आसा सरकारान की कोणाकूय एक वॉयस आउट करपाक म्हणटा सगळ्यांकूच जाम करून दवरल्या. बट गव्हर्नर इज गोइंग टू स्पीक टू द स्पीकर. ही इज गोइंग टू मेक शुअर दॅट ही इज गोइंग टू एनलायटन हिम गिवींग हीज एडवायस. जे भाशेन आज चोयल तुमी कितलेशे इश्यू आहा सगळे इश्यू आमी आज प्रॉब्लमाच आहा. आनी हे नॉट ओन्ली अबाउट द एसेंब्ली. आमी येता म्हणल्यार ब्रीज बंद आसा. ती ब्रीज आज चालू जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती ब्रीज बंद आसा. टॅक्स पेराक पयशे जाय कितलेशे दीस जाले. सो हे इश्यूज सगळे मांडटलो जाल्यार जरी तरी टायम जायो. प्रायवेट रेजोल्युशन घालपाक जाय, मेंबर्स बील घालपाक जाय. सो सगळो आमी मांडावळ गव्हर्नरा कडेन घायल्या. गव्हर्नर हॅज अंडरस्टूड व्हेरी क्लियरली अँड होपफुली गव्हर्नरा गेले स्पीकर आयकतलो आनी गव्हर्नरा गेले पूण आयकोन म्हाका दिसता हो तो टायम एक्सटेंड करतलो. आनी टायम एक्सटेंड करपा मेळना जाल्यार एटलिस्ट टू स्टार्ट ऑन अ ट्युजडे अँड टू एंड ऑन द फ्रायडे. दॅट इज द लिस्ट वॉट वी हॅव आस्क्ड फॉर. पुराय देशभर तशेंच संवसारांत फामाद आशिल्लो आनी गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवलांत पयलेच फावट गोंयच्या कलाकारांक आपली कला सादर करपाची संद मेळटली. ह्या माचयेक सरकारान गोवा विलेज अशें नांव दिलें आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मंगळारा गोवा विलेजाचें उक्तावण केलें. तशेंच ह्या फेस्टिवलांत वांटेकार जावपी सगळ्या गोंयच्या कलाकारांक परबी भेटयली. is coming with a Goan stage. And this Goan village whole idea came in because we always felt that in the past, somewhere the Goan musicians and the Goan DJs and the talent needed a platform to showcase what they have in store. I'm sure many DJs are going to be stars. Many stars are going to perform. They're going to be
showing their talent to the world. I wish them all the best. I should thank Harry that I had asked him for two things. The first thing, when we came in with this government under Dr. Pramod Sawant, the idea was that we come with a Goan festival. But then Harry came and pitched in and said that I'm coming with the same ideas. And the 3-day festival became 4 days. We told him to start with the Goan festival so that the eyeballs start rolling, and we know, the world knows that the Goa village at the Sunburn is there. So thanks Harry for keeping the commitment and ensuring that the Goa village Sunburn is there. The next 4 days are going to be, today and the next 3 days are going to be good fun for many people. Goa, as we know, the season is great for everyone to come and enjoy. My only request to all my friends who will be visiting here as tourists or will be coming here to listen and enjoy the Sunburn, to be responsible and ensure that things what they do, they keep Goa safe, they remain safe, and as they enjoy, they allow us to keep the same theme of Goa tourism being at its always at its peak in December in the right manner, not allowing media to ask the wrong questions, but having the right answers to everything. I wish Harry and the organizers all the very best, and I look forward to next 4 days of good music, good talent coming in, good DJs coming in, and all the best to the people who are participating, especially in Goa village. All the best. Thank you. नवो कोविड वेरियंट BF7चेर जर भारतांत दुयेंती वाडले जाल्यार कितें उपाय येवजण करची पडटली ते खातीर देशभरांतल्या हॉस्पिटलांनी मंगळारा मॉक ड्रील जाली. गोंयांत लेगीत GMC तशें मॉक ड्रील जालें. हॉस्पिटलांतले कोविड इमर्जन्सी वॉर्डाची तयारी, ऑक्सिजनाची पुरवण, व्हेंटिलेटर्स, बेड्स तशेंच प्रशिक्षीत कर्मचारी ह्या सगळ्या गजालींचो ह्या वेळार नियाळ घेतलो. फाटल्या कोविड ल्हारा वेळार ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान GMCंतल्या कांय कोविड दुयेंतींक जीव वगडावचो पडिल्लो. मात ह्या वेळार हो उणाव आसना अशें भलायकी सचिवान सांगलें. GMCंतली वेवस्था योग्य आनी अप टू डेट आशिल्ल्याचें लेगीत आरोग्य सचिवान ह्या वेळार सांगलें. up to date have state of art facilities are जानते गोवा की हेल्थ फैसिलिटी इंडिया की नंबर 1 फैसिलिटीज एवरीथिंग इज परफेक्टली इन ऑर्डर. आपने भी देखा होगा यहाँ पे हमारे साथ तो बहुत डिटेल मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिसिन है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब रेडी पोजीशन में नहीं. अब कोई ऑक्सीजन के इशू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे PSA प्लांट लगा दिए, LMOs हैं, हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट है, और सिंपली ये मॉक ड्रिल है. जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है, तो कोई फियर वाली बात नहीं. हेर वाठारांतल्यान म्हापशांत कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाक म्हापसा नगरपालिका अपेक्षीत थारल्या. हे शिवाय म्हापशाचे पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते, घाणयारे उदकाचो विलो लावपाची काम पुराय करपाक म्हापसा नगरपालिका अपेक्षीत थारल्या असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. म्हापशेकारांनी फक्त टॅक्स भरपाची कामां मात करच्या वेळार म्हापसा नगरपालिका निमतां दितात तांकां जागोवचें पडटा असो आरोप ताणें ह्या वेळार केला. आज जे म्हापसा चेअरपर्सनान जे आहेत काल पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगले की आपण जे स्वता बोरवाळा जावं असो, सडयान जावं असो किंवा सालिगांव, हालतोना हे एरियेसून जे कोण कोण येतात आणि आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या एरियेन कचरो घातला तांकां आमी आज टॅक्स एक फायन घातला म्हणून एक सांगून करचें दिसता. हो सरकार कोणाचो? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. सालिगांव पळोवंक गेल्यार BJP कडेन आसा. सगळे सरावंडींग एरियान बार्देस तालुक्यान जास्त BJPचो सरकार आसा आनी तेंची BJPची पंचायती आसा आनी म्हापसान BJPची पंचायती आसा. म्हापशेकारांक आमी अशें तुमी अशें मुर्ख धरूं नाका आमी तेंचो कचरो धरलो आनी हांगा तांकां फायन केली म्हणून. पूण अख्ख्या म्हापशेकारांक सांगूंक करता की हेंच्यांनी गार्बेज टॅक्स म्हापशेकारा कडसून घेता. ओलो कचरो आनी सुको कचरो म्हणजे वेट आनी ड्राय हे दोन्ही कचऱ्यांचे ते आमचे कडेन पयशे घेता. पूण आतां जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सां जालीं म्हापसा म्युन्सिपालिटी आमी हावस टॅक्स फारीक करता. हावस टॅक्स फारीक करता आसतना आयज म्हापसा म्युन्सिपालिटीन आयज म्हापशा शहरांतले जे इंटरनल म्युन्सिपल रोड जे आसा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड न्हू, PWच्या रस्त्या बद्दल काय उलयना. म्हापसा म्युन्सिपालिटीक जितले रस्ते जे येतात आज रस्त्याची पळोवंक गेल्यार म्हापशेचो आमदार जो एरियेन जे रावता तो व्हड पळोवंक गेल्यार रस्त्याची दुर्दशा इतली वायट जाल्लेली आसा. ल्हान ल्हान भुरगीं वता स्कुटरीसून वचून फुडें बसता, इस्कॉला वता आसतना खूब त्रास जाता. सेम टू इस्कॉला वचून तुम्ही पळोवंक शकता रस्त्याची दुर्दशा कशी जाल्या ती. अख्ख्या खोलेन रस्त्याची दुर्दशा जाल्लेली आहा. अख्ख्या म्हापसा म्युन्सिपल रोड हे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. वर्सान वर्स आमी रोड टॅक्स
वर्सां वर्स आमी म्युन्सिपाल्टीक हावस टॅक्स फारीक करचे आसता, पूण हावस टॅक्स फारीक करता आसतना म्हापसा म्युन्सिपाल्टी म्हापशा शहराची आनी म्हापशेच्या लोकांची खबरदारी घेयना. चीफ ऑफिसरान कानार घातला, चीफ ऑफिसरान सांगला की आपूण करता म्हणून. आतां करता केन्ना खंयचो कोमो आराडटलो आनी केन्ना ताते घालतली म्हाका खबर ना. कोमो ताते घालता हें म्हाका खबर ना. हेंच्या हेतून प्रत्येक फावटी कोमो रोडलो काय ना ताते म्हणटात ते, कोंबडी ताते घालता ते म्हाका खबर आसा. क्रिसमस आनी नवे वर्साक लागून जे तरेची येरादारी वेवस्थापन जाय आशिल्लें तें पुरायेन अपयशी थारलां. नवे वर्स मनोवपा खातीर हजारांनी पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान गोंयच्या रस्त्यावेलो ताण बरोच वाडला. गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्ल्यान रस्ते अपघातांतूय वाड जाल्या. मंगळारा सांजे पर्वरे हायवेचेर 3 अपघात जाल्ल्यान सुमार वरभर येरादारी आडखून पडिल्ली. रस्त्याच्या मदींच अपघात जाल्ल्यान एके वटेनची येरादारी पुरायेन आडखून पडिल्ली. सुमार 2 वरांचे कसरती उपरांत रस्तो येरादारे खातीर मेकळो जालो. येता ते वर्सा जावपी बोडगिनीची जात्रा कशे सुवेवस्थेन जातली हाचेर पयलेच फावट म्हापसा नगरपालिकेन आराखडो काडला अशी माहिती म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसुजान दिली. हातूंत 800 परस चड गाडे, जातूंत खावपाचे गाडे वेगळे कडेन. इतलेच न्हय जाल्यार उजो पालोवपी दळ, फर्स्ट एडा खातीर तशेंच येरादारी पुलिशेक एक स्टॉल दितले जेणे करून लोकांची वेवस्थीत सोय जातली अशेंय जोसुआ सांगता. January 2023, majority of the stakeholders, chairperson, vice chairperson, chief officer, committee members, president Anand Bedkar, teji entire committee, councillors, personnel from Mapsa police station, Mapsa traffic, आमचे fire, PWD, water, electricity, health services, आणि बाकीचे सगळे members आयिल्ले ते टू एन्श्योर दॅट वी हॅव अ व्हेरी ऑर्गनायज्ड प्लॅन्ड जात्रा. पयले फावटी आमकां दिसपाक येता की कमिटीन एक बरो प्लॅन काडला. इट इज ऑन पेपर. दे हॅव शोन 800+ स्टॉल्स दॅट विल बी present at the Jatra. They have shown a separate food court. They have given stalls to fire services, fire and emergency services, health for first aid and other medical services. Traffic will be given a stall. We can see that there is a separate entertainment zone. They will publish it to the press and concerned departments by the end of this week. So it is good to see that it is going to be very organized. We're trying to make it a very people-friendly Jatra to ensure that everybody gets a chance to come and enjoy themselves here. तशेंच पार्किंगाची व्यवस्था सगळे दाखयलेले आसा. We will ensure that all the roads are openly available to ensure smooth flow of traffic, not to inconvenience people of Mapsa as well as people who are visiting from all over Goa. आमकां खबर आसा की बोडगेश्वर जात्रा इज अ very famous जात्रा all over the state of Goa. तशेंच भायरसून सुद्धा लोक जात्रेक हांगा म्हापशान येता. So there is a lot of inflow of people. So we have to ensure that we provide a good facility to everybody that comes to visit Mapsa during this time. 2022 हे वर्स सोंपपाक आतां फक्त 4 दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गजाली आमी वगडायल्ल्यो आसल्यो तरी लेगीत हे वर्स उमेदीचें आनी नवे संकल्पाचें आशिल्लें. धाकटुलें गोंय जशें आंतरराष्ट्रीय पर्यटना खातीर फामाद तशेंच गोंयचें अस्थीर राजकारण लेगीत पुराय देशांत चर्चेचो विशय आसा. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर राजकीय मळावेले हे हायलायट्स. पक्षनिष्ठा मतदार, प्रामाणिक कार्यकर्ते, वचना, देवाच्यो शपथी ह्या सगळ्यांचो एका घडयेत विश्वासघात करून पक्षांतर करपाची 1987 सावनची परंपरा गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या वर्सा लेगीत पाळ्ळी. भाजपान गरज नासतना लेगीत काँग्रेसीचे 8 आमदार गरयेक लायले आनी आपले सरकार आनीक घटमूट केले. पूण त्या आदी गाजलो तो कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं ओडिपीत जाल्लो भ्रष्टाचाराचो वाद. आनीक एक म्हत्वाची घडणूक ह्या वर्सा जाली ती म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवान्स हो स्थानीक पक्ष ह्या वर्सा वेंचणुकेंत विधानसभेत पावलो आनी ह्या पक्षान बद्द 10% वोट शेअर मेळयले.
2022 गोंयच्या राजकारणात आनी कितें कितें घडलें ताचो हो धांवतो नियाळ. 1990 ते 2000 या 10 वर्सांत 15 मुख्यमंत्री पळयल्ल्या गोंयच्या आमदारांक पक्ष बदलूपणा ही खंयची नवी भाबनी. ह्या वेंचणुकेंत लेगीत तेंच घडलें. वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्याच्या काळा भितूनच 8 आमदारांनी काँग्रेस पक्षाक गुड्ड्याक मारून भाजपांत प्रवेश केलो आनी काँग्रेसीक घरघर लागली. काँग्रेस 11 वयल्यान 3 आमदारांचेर पावली. विधानसभेक विरोधी पक्षनेतोच उरलो ना. ह्या वर्साची आनी एक म्हत्वाची घडणूक म्हळ्यार गोंयकारां खातीर पोगो बिल हाडपाचे अजेंडा घेवन पयलीच फावट वेंचणुकेंत देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या स्थानीक पक्षान 10% वोट शेअर मेळयत विधानसभेत एंट्री मारली. अपक्षांचो तेंको आशिल्ल्या सावंत सरकाराक खरें म्हटल्यार मोगोची गरजूच नाशिल्ली. मोगोक सरकारांत येवपाचें आसात जाल्यार ढवळीकारान पयलीं भाजपांत प्रवेश करूंक जाय अशी मागणी बाबूश आनी हेर आमदारांनी केल्ली. पूण केंद्राचो दबाव हाडीत सुदीन ढवळीकारान मोगोक घेवन ह्या सरकारांत प्रवेश मेळयलोच. इतलेंच न्हय जाल्यार मंत्रीपद लेगीत मेळयलें. मुख्यमंत्री जावपाक धोपराक बाशिंग बांदून बशिल्ल्या मायकल लोबोची मात ह्या वर्सा बरीच गचमोड्डी जाल्ल्याचे चित्र राजकीय मळार दिसले. वेंचणुकेच्या म्हयनोभर पयलीं भाजपाक सोडून काँग्रेसीत आयिल्ल्या मायकल लोबोक परतून एक फावट भाजपातूच वचचें पडलें. मजगती कळंगूट, नागोवा, साळगांवच्या ओडिपीत मायकलान कसो घोळ केला हे कागदापत्रा सयत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन लोकां मुखार हाडले आनी लोबो राणेचो वाद पेटलो. पूण कांय दिसा उपरांत लोबो भाजपात आयलो तेन्ना मात हो विशय अचकीत थंड जालो. आनीक एक विशय जो बरोच चर्चेत उरलो तो म्हटल्यार कला मोगींचे जीव आशिल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो. टेंडर काडूंक नासतना लेगीत 60 कोटी रुपया मोडून जाल्ल्या ह्या नूतनीकरणाच्या बांदकामात कसो कसो भ्रश्टाचार जाला ते दाखोवपाचो यत्न विधानसभेत विजय सरदेसायान केलो आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक बेजार करून सोडलो. ह्या वेळार शहाजहानान ताज महल बांदपाक कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक नाशिल्ले हे गोविंदान केल्ले विधान लेगीत बरेच व्हायरल जाले आनी गोविंद वादाच्या भोवऱ्यांत घुस्पालो. आमदारांच्या फुटाफुटी खातीर गोंयचे हालूंक लागिल्ले राजकारण परत एकदा वादाच्या कचाट्यान मेळ्ळे ते म्हळ्यार लोकांचो विरोध आसून लेगीत सरकार गोंयांत हाडूंक सोदपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाक जाल्ल्या विरोधा खातीर. हातूंत सांग्यार जावपी IIT, सरकारान चालीक लावपाक येवजिल्ले जेटी धोरण, TCP अमेंडमेंट्स आनी सरकाराच्या हेर थारावा आड सामाजीक संघटना, विरोधी पक्ष आनी जनतेन केल्ली आंदोलनां बरीच गाजली. TCP मंत्री विश्वजीत राणेक TCP अमेंडमेंट्स रद्द करच्यो पडल्यो. ह्या वर्साचे विधानसभा अधिवेशन गाजयले ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एकमेव आमदार विजय सरदेसायान. कला अकादमी, PSI भरती, PWD खात्यांतली भरती, रस्त्याची कामां आनी ह्या सरकाराच्या हेर येवजण्यांतल्यान चलपी भ्रश्टाचाराचेर विजयान मुखेलमंत्री आनी सरकाराच्या हेर मंत्र्यांक घाम काडलो. आपाचो वेंझी, आरजीचो विरेश आनी काँग्रेसीचो युरी ह्या आमदारांनी अधिवेशनात सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. गोंयच्या राजकारणाक धडोवन बडोवन चेपून गुड्डावन राजकारण करपी ह्या फुडाऱ्यांचो राजकीय खेळ वर्स निमणेक पावले तरी लेगीत रंगता. काँग्रेसीच्या फुटीरवादी आमदारांक ना अजून मंत्रीपदां ना म्हामंडळां. नव्या वर्सात तरी ती मेळू ह्या आशेर हे बंडखोर आमदार आसात. पण खरें म्हळ्यार गोंयच्या राजकारण्यांनी लोकांचो विस्वास पुरायपणान वगडयला. म्हूण आतां गरज आसा ती गोंयकारांनीच गोंयचो फुडार थारोवपाची. 2023 येवकार दितना गोंयकारांनी हो नवो विचार घेवन फुडें वचूंक जाय हीच अपेक्षा. रश्मी नरसे जोसेलकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.